प्रितीच्या भावान भयणो, आतांच आयकलेल्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां जेजूक कोसाक लावपाक फारिजेव त्याच्या लागीं प्रश्न करतात. आनी फारिजेव जाणा की ते तांचे जायते हुकूम आसात, तांचे जायते चाली आसा आनी ते जेजूक फसोवंक सोदतात. आनी जेजू तांकां एक आनी सगळें आमकांय बी एक बरी शिकवण दिता. आजी शिकवण जावन आसा लग्ना वयर. लग्न एक दादलो आनी एक बायल. बायले मोदें कितें तें आयज जेजू स्पश्ट म्हणून आमकां सांगता. जेजू म्हणटा की देवान कितें जोडलोलें आसा तें मनशान दोशी करूं येना, तें मनशान मोडूंक जायना. आनी हाकाच लागून आयज आमकां एक बरी शिकवण मेळटा. म्हणजे कितें देवान ही लग्न संस्काराची आमी संस्कार आसा ती जावन आसा देवाची येवजण. देव ती रायता आनी तोच ती आपल्या आशिर्वादान भरता. दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान म्हणून लोक संस्कार तोडूंक मोडूंक कोणाकूच अधिकार ना, कित्याक ती देवान जोडलोली आसा. आनी लग्न संस्कारा वरवीं बापाच्या कार्यांत आमी वांटो घेता. आनी आयज जेजू आमकां सांगता बारीकसाणेन तो आमी पळयत जाल्यार आमकां तो लग्न संस्काराचो खरो म्हत्व कितें सांगता. तेन्ना एक बायल आनी एक घोव एक जातात तेन्ना आमी एक घोराबो घडोवन हाडटात आनी तातूंतल्यानूच आमी देवाच्या वावरान भितर सरता. म्हणजे कितें एक घोराबो घडोवन हाडटात, मागीर आमच्या घोराब्यांत आमी भुरगीं हाडटात आनी भुरग्यांतल्यान आमी आनीकूय भावार्थ वाडयतात. आनी हेच भाशेन आमी देवाच्या देवाचें राज परगटूंक, देवाच्या राज्याची स्थापना करूंक आमी ह्या कार्यांत भितर सरलेलींच आसता. आमी आमच्या जिवितांत जायते वायट येतलेंच, कितें सगळें बरेंच म्हूण आसपाचें ना, वायट येतलेंच. आनी आमी जेन्ना एक घोव आनी बायल जेन्ना आमी ती भास घेता तेन्ना सुखांत अशें दुखांत तसली ही भास तीच सांगूंक सोदता की आमचें जिवीत सगळें बरेंच आसचें ना, पूण वायटूय आसतलें, पूण देवाच्याच आदारान आमी मुखार वचोंक गरजेचें. आनी देवान हें तिरायलां देखून देवाची येवजण देखून जे देवूच आमकां हें मुखार व्हरतलो म्हणून आमी हें मानून घेवंक भावार्थान आमी मुखार फुडें वचूंक गरजेचें. आनी ताकाच लागून आज जेजू आमकां हेंच सांगूंक सोदता. घोडी आयज हें वाचप दुसरेच बरें सांगलां आसतलें, म्हणजे एक डिवोर्स कसो ताचें उलयता दिसता आमकां जेजू. पूण बारीकसाणें आमी नदर मारत जाल्यार नियाळ करीत जाल्यार आमकां आमच्या घोराब्याचो जो देवान घडलोलो आसा एक लग्न संस्कारा वरवीं ताचो तो उगडास करता. देखून आमी देवाचे हो लग्न संस्कार बिस्तोच घेवचो न्हय, पूण बारीकसाणेन आनी भावार्थान तो मुखार व्हरचो. मोगाच्या भावान भयणो, हो लग्न संस्कार जावन आसा एक मोगाचो करार. जसो देवान मनशा लागीं केलो तेच भाशेन आमच्या घोराब्यांतूय आमी देवा भाशेन हो करार घडून आनी देवाच्याच वावरांत चलूंक आमकां आपयल्लीं आसात. जसो देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा एक आसात, तेच भाशेन आमकांय एक घोराबो कसो घोव बायल भुरगीं सगळीं एक रावन आमकां वचूंक आपयल्लीं आसात. आनी आमी हेंच आमच्या मतीन दवरूंक गरजेचें. आनी आमी तरी हेच मार्गान चल्लीं जाल्यार देवान कितें जोडलां तें मोडूंक जावचें ना. असलेंच आमी कसलीच परिस्थिती देखून येयल्यार आमच्या घराब्यांत आमी तें फुडो करूंक पावतले. हेंच आमकां आयचें वाचप शिकयता. जायतीं आयज लग्न संस्काराचेरूच आसा, पूण आमच्या घोराब्याचेरूय आमी मीन्स एके भाशेन आमकां घोराब्याचेर नियाळ करूंक आज आपयता. तर म्हज्या भावान भयणो, हें वाचप नियाळ करता आसतना आमच्या घोराब्याचेर आमी नियाळ करुया. आमच्या घोराब्यांत घडये जायती परिस्थिती आसतल्यो. आमी आमचे एक बायल घोवा मदें वाद विवाद आसतले, ते आमी देवाच्या आदारान आमी ती सुटावे करूंक पावले काय ना होच प्रश्न आमी करुया. आमच्या भुरग्यां मदें आमी तांची वाड करूंक पावली ना आसतलीं, पूण देवाच्या आदारान आमी भुरग्यांक बरें शिकवण दिल्या की ना तेच प्रश्न आमी करुया. आनी तेच भाशेन एकामेकाक विश्वासी रावल्यात काय वो ना तें आमी हेच वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांत आमी नियाळ करुया.
आमी आपल्या पोतीक व पत्नीक विश्वासी रावल्यांत जी भास आमी घेतलेली ती भास आमी राखल्या काय ना ती आमी विचार करुया. जायत एक चुकल्लें वाचप पूण जायतें आमकां शिकवण दिता. आमी देवाचेर आमचो तीर भरवोसो धरून आमचें जिवीत आमचो घराबो ताचेच मार्गान चलूंक आमकां आपयता. तेंच करूंक हीच कृपा देवाच्या लागीं आमी मागुया.